आईचे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आपूण देवाचो पूत. पूण कसलो पूत? आपूण त्रास कोश्ट हे म्हज्या जिवितान आसतले. आपूण चाकोर कसो जियेतलो. मार्कू जेन्ना आपणाचे गॉस्पल बरयता तो म्हणटा आपूण तुमकां एक काणी सांगता एकल्या दाल्ल्याची. तो म्हणल्यार जेजू, तो देवाचो पूत. मागीर फुडें वयतकूच पयलेच चॅप्टरान आमी आयकता की जेजूचो बालतीम जाता आनी देव तेका सांगता, देवाचो आवाज येता आनी सांगता हो देवाचो पूत, ताचेर आपूण खुशाल. हो देवाचो पूत हो एक कॉरोनेशन साम. म्हणल्यार एक राजा जेन्ना राजा कोत्तात तेन्ना हे साम ते वाचताले. म्हणजे सांगूंक सोदता की हो मनीस जो आसा तो देवाचो पूत, तो एक राजा, ताचेर आपूण खोशी आसा. हे आयजाया सफरिंग सर्वंट, म्हणल्यार ह्या मनशाक त्रास जातले. आमच्या जिवितानूय आमी देवाची भुरगीं, पूण आमच्या जिवितानूय त्रास आनी कोश आसतले. मागीर देवांचड येता आनी तेका नाडटा आनी तेका सांगता तूं देवाचो राजा जाल्यार हे फातर घे आनी तूं उंडे कर. तो तेका सांगता तूं देवाचो राजा हो खरो, पूण तुका त्रास वो कोश जावंक सोना. तूं देवाचो राजा जाल्यार वयसून उडकी मार, तुजे आंज बोवळे येतले आनी तुका धोत्तले, तुका त्रास जावची गरज ना. पूण जेजू तेका सांगता आपूण देवाचो राजा. आपूण जाणा हांव देवाचो राजा, पूण म्हाजी वाट स्वताची, म्हाजी वाट कोश्टाची, म्हाजी वाट दुसऱ्यांची सेवा करपाची. म्हाजी वाट म्हणल्यार आपणाक खाली करप आनी दुसऱ्यांक वयर काडप, ही म्हजी वाट. मागीर जेजू जायते मिलाग्री कोत्ता, जायते लोकांक बरें कोत्ता. चॅप्टर 2 to 7 जायते लोकांक तो बरें कोत्ता. थोड्यांक लायक न्हू आनी लोक तेका म्हणटा हो खऱ्यांनी देवाचो पूत. देवांचार पासून म्हणटा म्हजे कडल्यान पयस वच. ते तेका वळखतात आनी तेका सांगतात की हो देवाचो पूत. आनी जेजू आपणाच्या शिष्यांक सांगता एट दी एंड ऑफ द चॅप्टर तो सांगता तुम्ही जाणा देवाचो पूत, पूण दुसऱ्यांक तुमी सांगो नाकात. मेसियनिक सिक्रेट तुम्ही दुसऱ्यांक सांगो नाका. कित्याक लोकांक कितें दिसता हो देवाचो राजा हो दुसऱ्यांचो राज कोत्तलो, पूण हो जेजू सोकोल लायक नो ही वील बेंड डावन, ही वील वॉश पीपल्स फीट. तो दुसऱ्यांक आपणाक खाली जातलो, खुलसार आपणाक एम्प्टी कोत्तलो, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दितलो. ही देवाची येवजण. आनी ते पासून लोकांक समजोन नासले, त्या पासून जेजू आपणाच्या शिष्यांक सांगता तेंकां सांगनाका की आपूण देवाचो राजा. मागीर जेजू एकदां तेका कळ्ळें देवचाराक लोकांक कळना की हो तेंकां समजता की हो राजा, पूण हो राजा जो चाकोर जातलो ते तेंकां समजना. मागीर तो आपणाच्या शिष्यांक घेवन येता आनी तेंकां सांगता की आपूण कोण. आनी पेद्रू तेका सांगता तूं देवाचो पूत, यू आर द सन ऑफ गॉड. आनी जेजू तेका सांगता ह्या तुका आज बोवड्यान सांगला. मागीर पेद्रू तेका सांगता, मागीर तो सांगता आपणाक त्रास जातले, आपूण कोश जातले, आपणाक खुलसार मारतले. पूण पेद्रू तेका सांगता ना, अशें तुका जावंक जायना. हे त्रास आनी कोश तुका जावंक जायना, तूं व्हडलो राजा. आनी जेजू तेका सांगता पयस वच आपल्या चलयान, देवचारा पयस वच. पेद्रूकूय आपणाच्या शिष्यांकूय समजोना की हो राजा दुसरे भाशेचो राजा, हो राजा सादो राजा ना. दुसरे राजा संवसारचे राजा आपणाची पदवी दाखयतले, हो राजा खालती जातलो. आयचे शुभ वर्तमान शिसूय म्हणटात आमचे मदले व्हडलो कोण, आमचे मदले हो आमचो राजा, पूण आमचे आतां मदलो व्हडलो कोण. आनी जेजू तेंकां सांगता तुवें तांचो चाकोर जावचो. जेजू पयले सुरवातेक सांगता आपूण आतां मोडपाक हा, आपणाक त्रास कोश जातले आनी हेंकांय समजोना. हे मोदेकार भासाभास कोत्तात आमचे मदलो व्हडलो कोण. आनी तिसरे फावट परत जेजू सांगता आपणाच्या लग्न शिसांक सांगता आनी लोक आसता तेन्ना सांगता की आपूण राजा पूण आपणाक त्रास आनी कोश जातले. आनी तेन्ना तेंची आवय, एकले 2 जाणांची आवय तेका सांगता तूं आपणाच्या पुताक उजव्याक आनी दाव्याक घाल. जायतो लोक देवाक राजा म्हूण वळखतात, पूण कसलो राजा? हो राजा खालती, हो राजा आपणाचे जिवीत एम्प्टी कोत्तलो लोकांक. हो राजा
बेन जातलो, लोकांची पांय धुतलो. हो राजा दुसऱ्यांची सेवा करतलो. आनी जायते लोक तेका वळखनात. आनी मागीर तो वयता, जेजू वयता, चॅप्टर 10 ते 12 पासून वयता आनी आपणाचो तेका मारतात. आनी फकत तेका एकूच मनीस वळखता, तोय त्याचो भावार्थाचो मनीस न्हय. एक सिपाई आसता, तो तेका त्रासान तो वळखता. जायते लोक तेका वळखतात जेन्ना तांच्या जिवितांत बरें आसता. होच मनीस फकत सेंच्युरियन तेका वळखता की हो देवाचो राजा. जेन्ना त्याच्या तोंडाचेर रोगत आसा, जेन्ना तेका जिवितान त्रास आसा, तेन्ना तो तेका वळखता की हो राजा. आनी तो म्हणटा हो खऱ्यांनीच देवाचो पूत. म्हाका दिसता आयचे गॉस्पल आमकां शिकयता, न्हयच फकत आमच्या घराब्यांच्या मनशांक आमी जेन्ना बरे आहात तेन्ना तांकां घोट रावचे, पूण जेन्ना तांच्या जिवितांत त्रास व कोश्ट आसा तेन्ना आमी तांकां घोट रावचे. दुसरी वस्त म्हणल्यार म्हाका अशें दिसता हिंगा बरे वाती आसात. ओके, बरे वाती आसा आनी लायट हाऊस आसा. एक लायट हाऊस न्हू असो आसता, सगल्यांक उजवाड दिता. आदली इग्रोज म्हणल्यार तशी, फादर ओ लोक म्हणल्यार तशी, ओ आमचे पाय आवय बापूय म्हणल्यार तोय. वयसून ते एडवायस दिताले, वयसून ते हे सांगताले. आनी आयज म्हणल्यार एक वाती भाशेन आमचे जिवीत म्हणल्यार एक वाती भाशेन. एक आवय व बापूय आपणाच्या भुरग्यां बरोबर चलता. ही वात कोणाकूय पालो येता. ही वात म्हणल्यार जेजू भाशेन, जी सादी, जे मनशां बरोबर चलता. लायट हाऊस तुका पयसून धरूंक येता, तुका पयसून पळय येता. आयज म्हाका दिसता आवय बापूय जेजू आपयता आपणा भाशेन जावपाक. एक वाती भाशेन वा एक पोंटी भाशेन तांच्या जिवितान फुडें वचों. लायट हाऊस म्हणल्यार एकूच जाग्याचेर आसता. पोंटी म्हणल्यार तांकां दुसऱ्यांचो आदार जाव, तांकां आपणाच्या शेजाऱ्यांचो आदार जाव, तांकां आपणाच्या घराब्याचो व बायलेचो व घोवाचो आदार जाव, दुसऱ्या बरोबर वावरूंक तांकां आदार जाव. म्हाका दिसता आयचे शुभ वर्तमान आमकां शिकयता, आमचे जिवीत म्हणल्यार आमी देवाची भुरगीं. आमच्या जिवितांत त्रास व कोश येतले, पूण जेजू भाशेन आमी फाटी सोडोंक सोना. ह्या त्रासांतल्यान आमकां पुनर्जीवनपण मेळ्ळां. ह्या त्रासांतल्यान आमकां फ्रांसीस झेवियर मेळ्ळा. फ्रांसीस झेवियर व्हडलो मनीस जावन येयलोलो, पूण जेन्ना तो हिंगा येयलो तो एका हॉस्पिटलान रावलो. दुसऱ्यांची तेणें सेवा केली, दुसऱ्यांक तेणें बरें केलें. आपणाचें जिवीत जेजू भाशेन ताणें दुसऱ्यां पासत दिलें. म्हाका दिसता आयचे शुभ वर्तमान आमकां शिकयता की आमी आमचें जिवीत दुसऱ्यां पासत दिवप. आनी जेजू जेन्ना ती भासाभास करतात आनी म्हणटात लोक आमचे मोदेकांत व्हडलो कोण, मागीर जेजू त्या भुरग्याक घेवन आपणाचें जिवीत फुडें हाडटा. ते सगळे शीस हिंगा उबे बसलेले तांकां फुडें घेवन सांगता. म्हणल्यार तो आमकां सांगता जो कोण ल्हान आमच्या घराब्यान तो मेन. ल्हान म्हणल्यार कोण भुरगोच न्हय, जोरी आवय व बापूय इफ दे आर स्मॉल म्हणल्यार त्यांच्या जिवितांत जायना, दे आर द मेन. समज घोव वीक आसा देन ही इज द मेन. म्हणजे आमी चिंतताना, आमी आमचे डिसिजन घेताना आमी चिंतूंक जाय ह्या मनशाचे. म्हणजे एज अ कम्युनिटी जीसस इज टेलिंग अस थिंक ऑफ दॅट. आयज म्हाका दिसता एनवायरमेंट जो लोक गरीब आसा दोज आर द सेंटर ऑफ आवर लायफ. आनी फुडें घेवन जेजू त्या भुरग्याक आपणाशी घेता. म्हणल्यार आमकां सांगता की इंडिव्हिज्युअली म्हजे भितर पासून हांवें जाणा जावंक जाय की ल्हान मनशाचे पासत आमी 2 दिसा चिंतूंक जाय. आमच्या घराब्यान जे ल्हान आसात, ल्हान म्हणल्यार जे वीक आसात, केन्ना केन्ना भुरगीं मे बी मोर स्ट्रॉंग. आयचे शुभ म्हणटा भुरगीं, पूण भुरगीं म्हणल्यार जे वीक, जे हेल्पलेस, तेंचे आमी चिंतून आमच्या जिवितांत आमी निश्चय करूंक जाय. म्हाका दिसता आयचे शुभ वर्तमान आमकां शिकयता आमच्या जिवितांत जेजू भाशेन त्रास आनी कोश आसतले. आमी देवाची भुरगीं, त्रास आनी कोश आसतले, पूण आमी भियोंक सोना, फुडें वचोंक जाय. दुसरे वस्त म्हणल्यार आमच्या जिवितांत जे ल्हान आसात, आमच्या घराब्यान जी ल्हान आसात, जांकां आमचो आदार जाव, तांकां आमी पावोंक जाय. आमेन.